बुधवार 28 अगस्त 2024 सांत आगुस्तीन धर्मोध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री समोरण मुखेल वड कोणाक वावर करचे खुशी ना तर ताणी जेवचेय न्हय. नियाळाक आधार. 22 अगुस्तीन उत्तर आफ्रिकेन जल्मलोलो. ताची आवय मोनिका एक क्रिस्ती ओस्तोरी पूण बापूय ओन भावार्थी. आगुस्तीनाक ताची आवयन क्रिस्ती शिकोवन दिलोली पूण संवसारी व्हडपणाक आनी मौजेक लागून ताणें ती सोडून दिली. 22 आंब्रोज आनी ताचो शिकोवपी सिंप्लिसिनस हाच्या उतरांचो आनी ताचे आवयच्या मागण्या आनी त्यागाचे प्रभाव आगोस्तिनाचेर पडून ताणें परतून क्रिस्ती जिवीत आपणायलें. उपरांत पाद्री, बिस्प आनी व्हड धर्मशास्त्री तो जावंक पावलो. ताणें दिल्ली क्रिस्ती शिकोवण आयज पर्यान पाप साहेब, बिस्प साहेब आनी देवशास्त्री वापुट्टात. आयच्या पयल्या वाचपांत थेसोलिनिका शारांतल्या पयल्या क्रिस्तांवांक 22 पावलू एक कोर शिटकावणी दिता. जेजू रोखडोच परतून येतलो म्हूण समजून कांय जाणां काम करिनासतना मागण्यांत वेळ सारतालीत आनी कांय जाणां बेकार भोंवून दुसऱ्यांचें जिवीत आगोड कोत्तालीं. ह्याच खातीर 22 पावलून तांकां वावराचें मोल सांगता आनी आपणें लेगीत आपल्या उदारपोसणा खातीर वावर केलोलो म्हूण उगडास कोत्ता. वावर करप म्हणल्यार 2 शेवट आसात. पयलो, देवान आमकां दिलोल्या गुणां वरवीं देवाक दिनवाजता आनी ताचो वावर फुडें व्हरूंक वावुरता. दुसरो, देवान आमकां दिलोल्या गुणां वरवीं आमी आमचो फायदो न्हय पूण दुसऱ्याचे सेवेन आमी जियेता आनी दुसऱ्याचें उदारपोसण करता. म्हजो थाराव. देवान दिलोलो गूण म्हाका आनी म्हज्या भाव भयणी खातीर वावर करूंक वावुरतलो.